गीत घेवया पेज 6 A13 एकलोच आमचो सोमीन. एकलोच आमचो सोमीन, एकूच आमचो भगवत, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देव बाप, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बापासन सगळी एकूच जावच्याक आमकां आपूण हाडल्या, देखून आमी गायता. तुमकां सगल्यांक जेजू सोबे माय मोगाचो योकार दिता ह्या मिसाण वांटो घेवच्याक तुमची खाजगी मागणी मनांत आनी काळजांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी इंतेसां आसात ती आतां आमी देवा बापा मुखार मांडया. आयज आमी बागयोंत सिमांव आनी जूड दोरुमदूत हांची परब समोर उमता. तर जल्माचो दीस बर्थडे थँक्स गिवींग आनी बरी सावत भलायकी हांचे पासत Alessio Fernandez आणि युनिसिया एस्ट्रोसियो. ओतम्या पासत मिसा लुइसा एलेक्स फेर्नांडीस डेथ एनिवर्सरी. Sebastião आणि मेरी नुनिस, Evangelisto Dias and Jason Marquis, Judith आणि सिनेसियो ह्या सगळ्या पासत आमी मागया. सगळीं जाणां आतां हे परबेंत भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमच्या पातकांचे दूख धरून देवाचे भोगसणे आतां आमी मागया. सगळीं जाणां बरोबर काळजांत ताण म्हणया. हांव पातकी सोरपो देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागयोन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पुदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवाक सर्गी आनी शांती ताचे इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सुर्गीच्या राया, सोर पुदिदाद देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा, देवाची शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकळूत कर. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. देवा आमचे बापा, दोर्म दुतां वरवीं तुका ओळखूंक तुवें आमकां फावो केले. तांच्या मागण्याच्या दोर्मान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलोल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवं तुका ओळखून पाव आनी अशें आख्खे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी सिंधिदान चित दिवन आयकुया.
बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी आतां परदेशी आनी पोरकी न्हूय. भोगतांच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. तुमी धर्मदुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुनयाद बांदलोलें घोर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घोराचो कोनशा सोंदीचो फातोर. तोच तें घोर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सोबे आत्म्या उदेशीं तुमी देवाचें घोर कशें बांदून येयात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकून येयात. शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकून येता. अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचें काम परगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकून येता. उलोवप ना. उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येता. तरी शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत ताचो संदेश पावता. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकून येता. उद्गार. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy. आमी तुका वाकाणटाव देवा. तूं सर्वेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेता. धर्मदुतांचो मोहिमेवून जोमो तुका वाकाणटा सर्वेस्पोरा. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडतोच ताणें शिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक वेंचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते ये सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलमेव, माथ्यो, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवून जल्मल्लो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी गातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मोळार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जोमो एकठांय जालो आनी जुदेयांत, जेरुसलेम, दर्या देगेच्या तिरा आनी सिदोना थावन ताचें उतर आयकूंक वो आपल्या पिडा रोगांतली बरी जावंक आयलोलो पुष्कळ लोक जमलो. आनी मेळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरी जावंक लागलीं.
ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरी कोत्तालो देखून सगळो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Wakani doka Krista. जेजूची पाटलावदार आमी, जेजूचे सांदे आमी. तो जेजू जशे भाशेन मागण्यांत रावता ते भाशेन आमी मागण्यांत रावता. पूण ओदीक मातशें मनांत हाडया. तो पळयात कितें करतालो पळय तो. सदांच तो मागण्यांत आसतलो. पूण आतां एक व्हडलो कार्य म्हणजे जशे भाशेन बापान ताका ह्या संवसारान सोडवणी पासून मनशा कुळाचेर धाडलेलो तीच जबाबदारी आतां जेजू ताच्या शिश्यांक निवडटा आनी तांकां दिता. म्हणटच हें व्हडलें कार्य करता आसतना तो आख्खी रात मागण्यांत सारता. आनी सकयल आयल्या उपरांत ताच्या शिश्यां बरोबर तांतल्या 12 जाणांक तो निवडटा. आमी जाणो हे कोण पळय ते व्हड कांय मनशां न्हय ती. सादे मनीस, पातकी मनीस, घातकी मनीस असले आसात. आनी तो जाणो आनी तरी पूण तो तांकां निवडटा आनी तांकां आपले शिश्य धर्मदूत म्हणून तांकां नेमता. धर्माचे दूत. आनी तो मागीर तांकां दाखयता कशे भाशेन ताणें बापाक ताचे सरशीं एकवटोन तेय तसलोच वार कोत्तेले. जेजू सरशीं कोण येता? पुष्कळ लोक येता. कित्याक लागून येता? ताचें उतर आयकोपाक. ताचीं उतरां जिविताचीं उतरां. आमचें जिवीत कशे भाशेन आमी जिवंकपणी सोडिना. सगळो गोत आमचे भितर रावन आमकां आपल्या ताब्यांत करता. ताचे गुलाम जाता आमी भितरल्यानसान. जेजू आसलो की ना हे देंवचार सगळे नपयत जाता. आतां जेजू आमचे भितर आसा न्हय तो जितली आमी ताका एकवटोन रावतल्या तितली हे देंवचार पयस जातले. आनी लोक ताका हात लावंक सोदतालो. हात लायत तर बरी जातली म्हणले. जेजू आमचे भितर आसा. हात आनी कितें लावपाचें? तो आमचे कुडींतूच आसा. ताका एकवटोन रावली की ताचो गूण आमकां मेळटलो. आमी बरी जातल्या. हे भाशेन जेवच्याक भयणीन आनी भावनो आमी सगळीं जाणां ताच्या एकवटान रावया. सदांच तुमकां हांव सांगता रातची 5 मिनट, सकाळची 5 मिनट, न्हिदताना उठ्ठाना जेजू सगळें आमी आमचें जिवीत दवरया. जशे भाशेन आमी मोबायल प्लग कोत्ता ते भाशेन 5 मिनट ताका तर आमी प्लगींग करीत. बाकीचो सगळो ताचो कारण ताचें जिवीत आमचें सगळें आमकां घोटाय दितली. 1 वर न्हय 4, 5, 6, 7 वरां 8, 9 पर्यंत जायत. इतलो तो आमकां घोटायन बसता. उठलीं की ना आमी ताका एकवटोन रावत तर आख्खो दीसभर मागीर आमी ह्या ताचे घोटायन सादतल्या दिसाची. आनी सगळें जें जाता तितलें जेजू सगळें घडोवंक लागतलें आनी आमकां बरेंपण फावो जातलेंच. आमचे सुरशिल्ले देंवचार पयस जातलें तें खरें. पूण दुसऱ्यांच्याय जिवितांतले जेजूक आमी तांकां हाजीर कोत्ता म्हणून तें नकोत. पूण आमी जाणो तांकांय सुटका मेवतली. तांकांय बरेंपण मेळोंक लागतलें. ती पेखोवणी तांकां अणभवंक मेवतली. कित्याक आमकां लागून न्ही आमी फकत हातयारां जाका जेजूक आमी हाजीर कोत्ता ते भाशेन जावंक जाय. तर आयज सिमांव आनी जूद सिमांवचें आमकां कांयच ना तिचो. पूण ताका उर्बेवंत म्हणटाले न्ही. उर्बेवंत म्हणजे घोडेक तो धर्माचो म्हणे तो जाणार आसलेलो. ताका लागून उर्बेवंत म्हणलां जायत. हो घोडयेक उर्बेवंत कित्याक ते ताचो एक पंगड आसलेलो जे रोमकारांक ते भायरावंक सोदताले. घोडेक तांतूंतलो जायत तो. जूड म्हणनाय तूं ताचो भाव आसलेलो ताचो जेम्स धाकटो जाकोब धाकटो ताचो भाव म्हणटात ते. पूण तो जूड आनी जूड इस्कारियत पळय आहा ताचें नांव एकूच जाता. ताका लागून मातसो गोंदळ जातालो खंयचो जूड पळय तो.
पूण आणेन एक निमाणें एक चीट बरयल्ली आसा एवांजल, तें एकदम बरें धाकलें आहा तें, पूण तातूंत इतलो पावर आहा म्हणटा ऑरिजीन तो एक जाणार इगोर्ज मातयेचो. तितलेंच न्हय, जेन्ना सगळें चलनासलेलें, सगळें जायनासलेलें, कोणान हांचे कडेन मागलां तांचे कडेन मागलां, शेवटी ताचेशी मागताले आनी तो खूब हे भशेन आमचे पासत विनवती करता. एक मात्र इम्पॉर्टंट, जितली आमी जेजूक हाजीर जातले हांव तितली आमकां धर्मदुताची पदवी मेळटली. जेजूक आमी हाजीर जाय, जेजू आमचे सगळो वावर करतलो म्हणून हाचो सारांश आसा. तर भयणीन भावनो, सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन येता, पांयाची बोटां सुद्दां तकली मेरेन. सुस्कार भायर सोडटना तकले सावन पांय मेरेन सगळें भितर घातलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. जेजू जेजू जेजू. सुस्कार काबार जाय पर्यंत पिळून तो काडया आनी मागीर बरो सुस्कार घेवया. आनी तातूंतल्यान जेजूचें सगळें बरेंपण आमकां फाव जाता. तो बरोच, ताचे मदें बासकळपण कांयच ना. तो देव मनशाच्या रुपान आनी आतां पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान तो आमचें सगळें जियेता. ताका एकवटोन सगळें आमचें जिवीत ताच्या दिवया आनी आमी एकचारान जियेतल्या सौभाग्यपणांत आमी भाग घेतल्या जेजूच्या मिसावांत. सगळीं आमची इंतेसां आसा तितलीं देवा मुखार मांडया आनी संवसारा पासत मागया. कोरोना व्हायरसान आमकां खूब आमचे हाल केलेले आसा. तर कोरोना व्हायरस, कांक्र, एड्स इत्यादी जी दुयेंसां आसा तितलीं आमी देवाच्या मुखार दवरया आनी ताणें आमकां सुटका दिवची म्हणून मागया. सुरपदीदार आनी काकुळसर देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस फुडें खाल कश्टांतलें पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतरा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया, पेज नंबर 45, C39, उंड्या आनी सोऱ्या बोरी. म्हजें तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरप दितात. देवा बापाक मानता तुसनी जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा बाग्योन दोन दुतां सिमावान आनी जुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरोन ताची सोडवण परगटूंक संतोसान आपलो जीव करचिलो आनी रगत वारयलें. तीच सोडवण आमच्याय काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवणदाराच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परादाय उबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदारान सासणाच्या देवा, सोर कालीन सोर थंय आमी तुका दिनवासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो हिंड तूं कदींच साणिनाय, पूण बाग्योन दोर्म दुतां वरवीं निरोंतोरी तो राखताय. तुजी पवित्र सुबा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें ताका केले आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमले. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेचे सोर दरबारांत सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरोंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्ज घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्ज, नवे आनी साशणीक कोरोराचें रगत, पातकांचें बोक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनच्या पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी हे काळशींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोन आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले चे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिचे पोती बाग्योन जुजे
घेवन दौरमदूत आनी सोरकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. सगळी आमची मागणी देसा मनांत आनी काळजांत दवरया. जेजूच्या एकवटान ताचे मागणे म्हणून ताणेन आमकां ही सगळी देणी फाव कर म्हणून आतां बरोबर म्हणया. तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवन, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाचन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटव्यान सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजबुदकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दौरम दुतांक पळय आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आजिल्ल्या आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी ताची शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार भोवमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसल्या परी तुका हांव वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुटशिल्लो कडसरूंक म्हाका केन्नाच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 76 D48 जोशे मेरून तानेता. Soshimero taneta
मागुया. भोवमोगाळ बापा, बागयोंत सिमांव आनी जुदाच्या जोयतीवंत मोरणा पासत वो संस्कार आमी समरंभला तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या मोहिमेमोद कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर आनी तांचे भाशेन मोरो पर्यान तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवरता. जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोर पोतेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. सगळीं तुमची इंतेसान दवरात. आनी आतां हें भाग्यवंत फ्रांसीस शेव्याक मागणी करुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी चडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. चोणेकल्यान आपणाक जायतें भाग्यवंत फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमच्या ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत वतम्या सगळें बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 95 F20 संसार सोंपो पर्यान.